देशांतल्या तमाम लोकांचे जे डिमांड आशिल्लो की एका टायम फ्रेम दिवपाक जाय स्पिकराक, तो कालच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचेर एक 3 म्हयन्याचो अपर टायम लिमीट आसा, तेजें गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी स्वागत करता. तशेंच ह्या ऑर्डरीन तेणी रिकमेंड केल्लें आसा पार्लमेंटाक की दे हॅव टू रिविजीट. इट्स अ हाय टायम दॅट द पार्लमेंट हॅज टू रिविजीट this law, which gives the full authority to the speaker to decide on the disqualification. And they have suggested that this authority should be outside the purview of Lok Sabha or the assembly. The speaker cannot decide on this. There should be a different authority. It may be the retired Supreme Court judge or the Chief Justice of the High Court. सो असे थोडे रिकमेंडेशन दिल्ले आसा आणि आमी अपेक्षा धरता ज्या तरेन ह्या कायद्याची एब्यूज जाल्ली आसा. कारण मणिपुराचे एक बेस्ट एग्जाम्पल 2017 जेन्ना आमचे बरोबर मणिपुराचे इलेक्शन जाता, एक MLA जो काँग्रेसीचेर जिखून येता तो वयता आनी BJPच्या सरकाराक ओथ घेता आणि तो जवळ जवळ 2.5 वर्सां तो मंत्री म्हणून काम करता. सो ज्या स्पिरिटाक सुप्रीम कोर्टान टच केला की ज्या दिसा सुद्धा तो डिस्क्वॉलिफाय जाता त्या दिसा सुद्धा तो MLA म्हणून सुद्धा रावपाक शकना. आता ह्या संदर्भाचे जे डिसिजन आसा ते डिसिजन गोंयचे एका सारखे लिंक आसा. गोंयचे स्पिकरा मुखार 3 पिटिशन डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन पेंडींग आसा. तितून भितर एक पिटिशन आमचें आसा जें गोवा प्रदेश काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून हांवें जें फायल केल्लें आसा. हें पिटिशन आमी फायल केल्लें 8 ऑगस्ट 2019. 5 महिने झाले ह्या पिटिशन फायल करून. द मॅटर इज सो क्रिस्टल क्लियर that there is no vertical split in the Goa Pradesh Congress Committee nor in the Indian National Congress. There is no split, even not one member of the Goa Pradesh Congress Committee or one member of the Indian National Congress, there is a split. And we filed this petition before the Speaker on 8 August 2019, expecting the Speaker that he will act on this matter. In whatever way, we wanted the Speaker to take a decision, give a decision on our petition. त्या हेजेर डिसिजन जर दिवपाचें आसा स्पिकरान, त्या स्पिकरा मुखार 4 विकांचो टायम आसा. हांव तेच ऑर्डर गोंयचे स्पिकरा कडेन मागता. तुमचे कडेन आमचें पिटिशन आसा, 5 म्हयन्याच्या मायज जाल्ले आसात. त्याच्या नंतर आमी एप्लिकेशनूय मूव केल्लें आसा की तूं बेगीन डिसिजन घे म्हणून. तूं त्या डिसिजना पिटिशनाचेर तूं अजुनूय बसून आसा आनी तूं अनड्यू एडवांटेज जे आमदार कदाचित ते डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले आसात त्या दिसा साकून, ज्या दिसाक ते गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटींतल्यान ते BJPन मर्ज करून क्लेम केला. कालची सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा ज्या दिसाक ते डिस्क्वॉलिफाय जातात तांकां कसलोच अधिकार ना एक आमदार म्हणून रावपाक. कॉन्स्टिट्युशनल कसलोच पोस्ट होल्ड करपाक तांकां अधिकार ना. म्हणजे ते थोडे तितूंतले मिनिस्टर जाल्ले आसात, थोडे तितूंतले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाल्ले आसात, थोडे वेगळे वेगळे कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन जाल्ले आसात, थोडे आमदार म्हणून वेगळे वेगळे सुविधा घेतात, आमदार म्हणून असेंब्लीक बसतात. जेन्ना तांकां कसलोच अधिकार नासतलो त्या दिसाक साकून, कारण ते इफेक्टीव जातले त्या दिसा साकून ते फुटल्यात जेणी मर्जर क्लेम केल्लो आसा त्या दिसा साकून. सो त्या खातीर आमी स्पिकरा कडेन मागता की तुमी बेगीनच्या बेगीन आमचे हाचेर निर्णय दिवचो. तुका दिसता तसो निर्णय दिवचो, पूण निर्णय दिवचो.